तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता मुजो सोमी म्हूण मानून घेता तुझो मोग करता सोमिया तुका अर्गां दिता धनिया तुझो मोग करता तुका अर्गां दिता मुजो सोमी म्हूण मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 म्हजो मोगाळ सोमिया बोईचेक जळत्या बोल्यात दिसलो तुंचो सोमितो इस्रायेलींक कुपामध्ये आणि जळत्या खांब्यामध्ये रावून उजवाड सावळी दिल्लो तुंचो देव तो ह्या संवसारार येवन आमचे मध्ये सोलून गेल्लो आमकां गुण केल्लो सोमी तुंचो तो आणि आता हांगासर ह्या उड्या रुपी आमच्या संगी आमच्या मुखार आमच्या थंय आसाय तो नीज देव तुंचो तो देखून तुका आमी अर्गां दिता जेजू तुका आमी होगळाप दिता तुजी महिमा आमी वाखणता जेजू सगळे आमच्या काळजान आनी मनान संपूर्ण आमचें जिवीत तुका समर्पण दिवन तुका आराधन करता तुका सरपडून मान भेटयता हांव करता सोमिया सरपडून वंदिता धनिया आराधन हांव करता सरपडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता आराधन हांव करता सोमिया सरपडून वंदिता धनिया आराधन हांव करता सरपडून वंदिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता आमचे हात उबारून मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 वो मगाळ जेजू आयच्या सकाळी आम्ही उठताना तुझे नाव आम्ही काढले तू आमचे संगी आसाय म्हणले पात येवन हे नोबेंचे बी तुवें दिलाय देखो तुका अर्घ आमी दिल्या आणि तशेंच ह्या वेळा तुझ्या मगर आमी आसा जेजू आमचे सगळे मौन आमचे काळीज आमची सगळी सकत तुझ्या मुखार समर्पण दिता
आमचे सगळे कुटुंब तुझ्या आधी समर्पण दिता हांव जेजू आमचो दिसपडतो वावर आमचे राटावळ्यो जे कितें आमकां बरें जायचें म्हण आमी आशेता हें सगळें तुज्या हाती समर्पण दिता हांव जेजू जावं तुका महिमा आनी होगळाप जावं तुका आराधन आनी स्तुती हर एक आमच्या उतरांनी करण्यांनी तुका स्तुती मेळोन जेजू तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता धनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोजो सोमी म्हूण मानून घेता तुझी स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता धनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मोजो सोमी म्हूण मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 अर्गा तुका जेजू हुगळा तुका जेजू अर्गा तुका जेजू नमा तुका जेजू वटल्या थळ्या सुद्याची स्तुती आमी करया अर्गा तुका जेजू हुगळा तुका जेजू महिमा तुका जेजू अर्गा तुका जेजू अर्गा तुका जेजू हालेलुया 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 अर्गा जेजू आयचो दीस आमकां फावो केल्ल्या पासून अर्गा तुका जेजू आमचे संगीत वासाय देखून तुका अर्गा दिता जेजू ह्या घडये तुज्या मुखार रावूंक तुका स्तुती करूंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गा दिता जेजू आमच्या कुडीक भलायकी दिल्ल्या पासून आमच्या मदीक समाधान दिल्ल्या पासून हांगासर येवंक तुवें फावो केल्ल्या पासून आमच्या सगळ्या कुटुंबां तुजे सरशी हाडूंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गा दिता जेजू अर्गा जेजू हगळाप जेजू महिमा जेजू आराधना जेजू नमा जेजू हालेलुया 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 अर्गा जेजू आराधना तुका जेजू हगळाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू नमा तुका जेजू आमच्या खातीर सरकार देवाच्या उच्चार स्थानार तूं आसाय जेजू आमचे बसो तूं विनंती करताय जेजू आमच्या बसो सदांच बापा लागीं मागताय जेजू आमकां सर्व रितींनी सर वायटांतले सर विघ्नांतले अनुभवांतले तुवें राखून वेलाय जेजू दिसपडते जिवितांत आमकां तूं सांगात तुजो दिलाय देखून जेजू आमी तुका अर्गां दिता जेजू आराधना जेजू नमान जेजू जे जे जेजू हालेलुया 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 आमचे काळीज आनी मौन सोम्यातय उबारया हे सगळें एक बोरो आमच्या खातीर आनी सोम्या खातीर आमी बसले कडेन जावन सोम्याकच पळोवया सक्रामेंतांत आसचो जेजू तो नीज जेजू नीज देव ह्या संवसारांत चलोवन गेल्लो तो आमचे बरीच आसल्या त्या इस्रायलकारांक तांचे मदें सोलोवन गेल्लो तांचे लागीं उलयल्लो
ताणेंच तांकां जेवण दिल्लें, ताणें गूण केल्लें, तांच्या घरांनी तो गेल्लो, तांच्या सांगाता जेवल्लो. पूण तसो जेजू देव आनी स्वामी ह्या उंड्या रुपार आमच्या मदें आसा. कितें चिंतचें नाका, खंयचेय संगती बी शांत ह्या वेळा डिस्ट्रॅक्ट जायनासतना सोम्या ती आमची मोत काळीज आमचे दोळे कोण सोम्या. आमची जाप सौंदी अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. 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 आमी अनंत न्हय देखून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. एका बऱ्या कुटुंबांत तुवें आमकां जल्म दिलाय देखून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. कुडीचे सर्व विश्वे बऱ्या तरान दिले पासून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. मोतीक आमच्या उसवाड दिलाय देखून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या आत्म्याक बळ दिलाय देखून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. येदोळ पर्यंत आमकां वाडवड दिल्ल्या पासून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. बरें जिवीत आमकां दिल्ल्या पासून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. असुरक्षीत वाटांनी रक्षण दिवन आमकां चलयलाय देखून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. गवळी जावन आमच्या मुखल्यान तूं चल्लाय देखून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमचे खातीर तुवें कश्ट सोंसलाय देखून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. जिविताची जर जावन नितळ पियोंक आमकां दिल्ल्या पासून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुमचो जिवीत जावन आमकां मरोंक सोडूनाय देखून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आज देव बापाच्या उजव्याक तूं बसून आसाय देखून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. सर्ग संवसाराचो धनीत तूं देखून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमचो काकूळती व नितीदार तूं देखून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमचो खऱ्यान तूं मोग करताय देखून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या खातीर कुर्सार तूं मेलाय देखून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तिसऱ्या दिसा जिवन जावन आमकांय जिवंतपण दिलाय देखून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां कुरपेन नेटयलाय देखून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आत्म्यांतय आमकां बळवंत केलाय देखून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. खंयच्याय घडी आमकां तुवें सोडून दिवनाय देखून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. देवसराच्या शिंत्र्या विरोध तुवें आमकां रावंक सकल दिल्ल्या पासून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. सैतानाक पाठ करूंक तुवें आमकां बळ दिल्ल्या पासून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुजो खऱ्यान मोग करूंक आमकां शिकयल्ल्या पासून अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गा आनी होगळाप तुका सुमिया जेजू. अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गा आनी होगळाप तुका सुमिया जेजू. अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गा आनी होगळाप तुका सुमिया जेजू. अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. भोगाच्या भाव भयणीनो, कीर्तन 73 एक मनीस कशें ह्या संवसारांत कश्ट जाता, खंयच्या संगतीक कश्ट जाता आनी ताचे कश्ट दिसाय की ताचे कश्ट गे ह्या विशयांत नियाळ करूंक आमकां आपयता. कीर्तन 23 तुमी घरा वचून वाचलें जाल्यार तुमकां कळटा, थंयसर बरयलां. किर्तनकार म्हणटा, म्हजें मन कोडू जाल्लें, म्हजीं बगणां सुकल्लीं, कित्याक हांव चलवल्लों जिवितांत. कितें जाल्लें? सगळें म्हजी चिंतना कोडू जाल्लीं. कितें हांव चिंता जाल्यार बरें चिंतूंक म्हज्यान जायनातलें. म्हज्या चिंतपांनी हर एक फावटी नॅगेटिव्ह हांव चिंततालो, कित्याक हांव चलवल्लो, म्हज्या जिवितांत चलवणी म्हाका मेळिल्ली. देखून कीर्तनकार म्हणटा, तुजे मुखार स्वामी हांव मनजत जाल्लो. मनजत कितें करतात? मनजत तांकां कितें भोगता तें करतात. तें बरें गी वायट गी चिंतचे तसली सकत तांकां ना. तशें हांव जाल्लो, मनजते बरी जाल्लो. रागाक राग, हग्याक हगें दिवचेंच सारकें म्हूण चिंततालो. आनी तो म्हाका समजणी नातली, देखून हांव मूर्ख जाल्लो. समजणी नासतना मूर्ख जाल्लो. ते दाडा हांवें कोणाक पळयलें?
किर्तन तुम्ही वाचा वचून घरा 73. कोणाक पळयलें? कोण मनीस हंकारान आसा ताका हांवें पळयलें. कोणाक कदे पदवी आसा ताका हांवें पळयलें. कित्याक कोणा लागीं दुडू आसा, हंकारान तो आसा, कितेंय तो करता, कितेंय ताका जायना, दुसऱ्यान कितेंय ताका करूंक जायना, तसली संगत हांवें पळयली आनी चिंतलें कितलें बरें न्ही गे. ताच्या लागीं दुडू आसा, तो कितेंय करूंक शकता, ताचें जिवीत पळय कितलें बरें आसा. पूण म्हाका मात्र कश्ट. तो वायट रितीन जियेता जाल्यार ताका कांय जायना. सक्कर ताका सलाम मारता, ताचे संगी वेतात, ताचे संगी फोटो काडटात, सेल्फी काडटात, ताका कांय जायना. ती कितलें बरें न्ही गे. ताच्या गळांत सरपळी आसा, ताची मुस्तायकी परजळची मुस्तायकी. कोणीय ताका सलवयनात, कोणी ताका आड उलयनात, पाटी उलयनात. ताचें जिवीतच बरें न्ही गे म्हूण हांवें चिंतलें. पूण मागीर किर्तनकार म्हणटा 13वी बोळ, व्यर्थ जावन म्हजें काळीज निर्मळ आसलें हांवें पातकांत बुडयलें. तो वेळ पर्यंत म्हाका समजूंक ना. पूण म्हाका केदाळा समजण तुवें दिली. त्या दाळा तो म्हणटा तुवें बेगीनच म्हाका कळयलें. असले मनशाचो अंत कशें जाता म्हूण तुवें म्हाका दाखोवन दिलें. असले मनीस कशें अंत जातात, नाश जातात, संपून वतात, हें तुवें म्हाका दाखयलें. आनी तो म्हणटा म्हाका तशें जावचें नाका सोम्या, म्हाका तशें जावचें नाका. तो म्हणटा हांव तुजे संगीच रावतां, म्हज्या मनजातीपणाचे गूण सगळे सोडतां. तुजे शिवाय म्हाका दुसरें कितेंच नाका, तुजे शिवाय म्हाका कितेंच नाका. कित्याक तुजे थंय रावल्लो कोणूच हालना. कित्याक तूं खडप, त्या खडपाचेर रावल्लो कोणूच मनीस नाश जायना, तो हालोवन पडना. कित्याक हांव रावलां एका खडपाचेर. खडप जावन आसा म्हजो देव, आनी तो देव म्हाका पडोवंक सोडिना. मोगाच्या बाबांनी भयणी, ही सिंतीमतां आमची, ही भोगणां आमची. कित्याक आमी आमच्या जिवितांत सर्व संगतींनी आमकां सलबणी मेळिल्ल्या वेळार आमी दुसऱ्यांक पळयता आनी म्हणटा ताचें जिवीत कितलें बरें आसा न्ही गे, हाचें जिवीत कितलें बरें आसा न्ही गे. म्हाका कित्याक अशें जालें, म्हाका कित्याक ताचे बरी जावंक ना. ताचें बरी जाल्लें जाल्यार कितलें बरें आसलें न्ही गे. पूण स्वामी आमकां एक दीस दाखोवन दिता, जें कितें तुजें जिवीत आसलें तेंच बरें आसलें. कित्याक तुका बरें जिवीत वा सुखाचें जिवीत मेळोवंक ना जावंक पुरो, पूण एक निर्मळ काळीज तुका हांवें दिल्लें. सताचें नितीचें काळीज तुका हांवें दिल्लें, भक्तीचें काळीज तुका हांवें दिल्लें. आनी त्या देखून तूं भागी. त्याच जेजू तें आमी आमचो भावार्थ दवरूंक फावो मोगाच्या भावान भयणीनो. तोच खडप, तेंच खडप हांगासर आसा. आमचो भावार्थ जर घट जायचे असल्या खडपाचेर आमी घट्ट बुन्याद घालूंक जाय. त्याच सोम्याक उलो मारया, त्याच सोम्या थंय आमचें काळीज उबारया. जेजू म्हजे थंय, जेजू म्हजे थंय सदांच रावच्याक. आनी तो म्हजे थंय आसा जाल्यार म्हाका कांयच उणें ना. हें गीत आमी गावया, जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका कांयच उणें जावचें ना. आमी उबी रावया मोगाच्या भावान भयणीनो. सोम्याक आमी उलो मारया, व्हडा थाळ्यान हें गीत आमी गावया. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका ना कांय उणें. म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे
ताचे वेणे तुझो पुरो सोम्या तुझो पुरो इसले जीव दिलो मोग तुझो पुरो mój akasoro somia mój akasoro mokal sampai tonaso sasan pasun muro mok tuzo puro somia mok tuzo puro जीव दिलो मोग तुझो पुरो mój akasoro somia mój akasoro mokal sampai tonaso sasan pasun muro म्हज्या सोम्या तूं आमचो राय तूं आमचें दायज तुजे शिवाय आमकां कितेंच आमच्या जिवितांत नाका कित्याक तूं केन्ना आसाय दायज जावन आसाय सगळेंच आमच्या लागीं आसा देखून हांव गायतां म्हाका कांयच उणें ना तूं आसतना तूं म्हजे संगी आसाय तर खंयच्याय संगतीन म्हाका उणें जावचें ना असलो बरवसो सोम्या हांव तुज्या मुखार दवरतां असल्या बरवशान हांव गायतां मोजोराय आनी तोच मोजें दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू मोजें खाण आनी तोच मोजें त्राण जियेना हांव ताचे विणें परतून आमी म्हणया जेजू मोजोराय आनी तोच मोजें दायज आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू मोजें खाण आनी तोच मोजें त्राण जियेना हांव ताचे विणें मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इसले जीव दिलो मोग तुजो पुरो mój akasoro somia mój akasoro mokal sampai tonaso sasan pasun muro somia mok tuzo puro jiv dilo mok tuzo puro mój akasoro somia mój akasoro mokal sampai tonaso sasan pasun muro Amigos ya मोगाच्या भाऊ बहिणीनो केदळा आमी
कुरपेंत जियेत हांव तेदाळा सकड आमकां बेसांव जाता. केदाळ कुरपा नासतना जियेत हांव तवळ सगळें आमकां दोसूंक सुरू करता, सगळें आमकां दोसता. म्हाका चलो तुमी क्रिकेट बॉल पळयला, तो क्रिकेट बॉल मुखल्या वणटीक मारलें जाल्यार कितें जाता? कितें जाता? फाटी येता. वणटी कांय जाता गी? वणात कांय हालता गी एक फुटे? वणां कांय पडत गी? बिलकुल ना. आमकां कळीत आसा बॉल मारलो जाल्यार त्याच फोर्सान फाटी येता. म्हळ्यार आमी जागृत जायचे वय गे, येवन आमकांच लागूंक. जर तूं बॉल उडयताय तर जागृत करचें. दंडीक मारलें जाल्यार कितें जाता? तें तशेंच दंड कांय जाला ना, ते बॉल मारले कुठले बॉल वयर येता. पूण तस्सो बॉल एक मातयेच्या मुद्याक उडयले जाल्यार कितें जाता? वा शेणाक उडयलें कितें जाता? मातयेचो मुदो थंड आसा जाल्यार मारिल्लो बॉल वचून फाटी येताय? फाटी येना. थंय रावता. त्या मातयेंत एक मार्क जाता, थंय एक गाय जाता म्हणयत. तोच बॉल तुमी उदकाक उडयलो जाल्यार कितें जाता? फाटी येताय बॉल? बॉल फाटी येना. उदकाक काय म्हणी जाताय? एक फुटीच्यान इल्लें हालत मागीर उदक पयलेंचे वरी सेम. म्हाका चलो हें हांव कितें सांगता म्हळ्यार हें बॉला विशयांत न्हय, क्रिकेटी बॉला विशयांत न्हय, वणटी विशयांत न्हय, उदका विशयांत न्हय, मातयेच्या मुद्या विशयांत न्हय, आमच्या विशयांत, मनशाच्या स्वभावा विशयांत, आमच्या साले विशयांत. पळयात, 3 रितीचे स्वभाव आमच्या मदें आसूं पुरो. 3 रितीचे स्वभाव. पयलो स्वभाव असो आसता आमच्या पैकी थोड्यांक, हांव दुसऱ्यांक वायट करिना. हांव दुसऱ्यांक वायट करिना, कोणें म्हाका केल्यार सोडिना. हय गे, हांव कोणाच्या उपाद्राक वचना, कोणाच्या हाका वचना, कांय करूंक वचना. पूण कोणें म्हाका तें केलें जाल्यार हांव कसलो मनीस म्हूण म्हाकाच कळीत ना. हे वणटी बरी. वणत वचून बॉलाच्या आंगार पडली ना, वणत थंयच आसली. पूण तूं येवन लागताय जाल्यार हांव फाटी दिता. असलो एक स्वभाव आसचो मनशा मदें. सामान्य जावन आमी पळयता सडाव जावन आसा हो स्वभाव. म्हाका कितें केल्यार हांव सोडिना म्हणलो एक स्वभाव. असलो मनीस कुरपेन जियेता म्हूण सांगूंक जाता गे? कुरपेन जियेता म्हूण सांगूंक जाता गे? ना. आमी कशें बिहेव करता, कशें चलता, कशें तूं म्हाका करताय तशें हांव तुका फाटीं करता. ही साल कोणाची? पेट्याची, माजराची, शिवाची, वागाची. कित्याक तूं पेट्याक कितें मारशी जाल्यार फाटी घेवन तुका भोंगता. साबना जाल्यार साबो घे बरो थोडे पटी. ही साल मनशाची, कुरपेन जिवच्या मनशाची न्ही, ही साल मनजातीची. तशेंच चिंतया आनी एक स्वभाव आसा. ताणें म्हणचें सकडांनी म्हाकाच उपाद्र करचें, तांणी रडचें, तांकां दुखी सैबीण म्हणयत. सक्कड म्हाका सकला घालतात. आय एम द ओन्ली विक्टीम. हांव म्हाकाच केदाळे अशेंच जाता. केदाळे म्हाकाच कश्ट मेळटात, केदाळे म्हाकाच वायट जाता. ती रागिश्ट न्ही, ती रोगिश्ट म्हणयत. ती रागिश्ट न्ही, रोगिश्ट. म्हळ्यार कितें जाल्यार म्हाकाच ताणें केलें, म्हजे विरोधूच केलें, म्हाकाच ताणें जाय जाय म्हूण केलां म्हणून चिंतचें. आनी त्या देखून जायते फावटी आमी कश्टोवचे आसात, कश्टोवचे आसात. असली मनशांक कुरपेन जियेतात म्हणूंक जायना. असली मनशांक कुरपेन जियेतात म्हणूंक जायना. आनी तिसरो स्वभाव आसा उदका बरी. कशें? कोणें कितें केल्यार हांव बरेंच करता. ते बारीच उणें मनीस आसचें तसलें. कोणें म्हाका कितें वायट केल्यार हांव बरेंच करता, हें बारीच उणें. कित्याक हाका कुरपा जाय. मनशा सैमांत, मनशाच्या सैमा प्रमाणें तें तितलें सुलभ ना. हाका कुरपा जाय, देवाची कुरपा जाय. देवाची कुरपा आसलो मनीस, कुरपेन जियोवचो मनीस अशें चिंतूंक शकता. म्हाका कितें दुसऱ्यान केल्यार हांव मात्र बदलना, हांव बरोच जाता. कशें उदक, तुमी बॉल उडयलो
तो मारलो बॉल गेलो एक पोटीच्याक उदक हल्लें पूण मागीर उदक शांत कांयच जावना म्हणल्यार मगाचो न्हू कुरपेन जियोच्या मनशाची लक्षणां कितें एक सिक्रेट तुमकां हांव सांगता एक गुटाची गजाल कुरपेन जियोच्या मनशाक कितें जाता म्हणून कोण कुरपेन जियेता गे ती उपकाराक पडनातल्या संगतींक मेतेर जावंक वचनात कळ्ळें गे कोण कुरपेन जियेतात दोज हू लिव इन द ग्रेस ऑफ गॉड दे डोंट मेडल विथ सिली थिंग्स गरजेक पडनातल्या उपकाराक पडनातल्या संगतींनी ती बिलकुल मेतेर जावंक वचनात कित्याक तांकां कळीत आसा जिवितांत कितेंय बरें आसा तें आमी सोदूंक जाय तांकां कळीत आसा जें कितें आमी उमता बरें उमता जाल्यार बरेंच आमकां मेळटा म्हूण तांकां कळीत आसा त्या देखून वायट करूंक वायटाच्या गजालींक पडोवंक तांकां वेळ ना तांच्या जिवितांत खंयच्या संगतीक महत्व दिवचें म्हूण तांकां सारकें कळीत आसा देखून जीं कोण कुरपेन जियेतात कुरपेच्या जिवितांत आसात ल्हान ल्हान संगती तांकां डिस्टर्ब जायनात ल्हान ल्हान संगतीक तांकां राग येना ल्हान ल्हान संगतीक तांचें पीस ऑफ मायंड वचना आमकां कशें जाता आमकां राग येता गे ल्हान ल्हान संगतीक राग येता गे आमकां थोड्यांक कशें राग गे म्हळ्यार कांय सांगचें म्हणना तुका अशें पळयल्या पुरो म्हाका तूं कित्याक पळयता ताणें कित्याक म्हाका अशें दोळे वाटान पळयलें आमी चिंतूंक सुरू करता ओवर थिंकींग म्हणटा ओवर थिंकींग असलो विशय कांय ना जाल्यार आमी चिंतचें चड जाता रियालिटी इतली पूण आमचें ओवर थिंकींग इतलें नातल्ले गजाली आमी चिंतच्यो ताणें अशें चिंतया तुमी वचून आसा दोग जाण उलयता आसात आनी तुका एक फावटी गोवन पळयतात तुमी चिंतलां म्हजेच विशयान हे म्हजेच विशयान उलयतात कोणें सांगलें ते खंयच्या विशयान कळयता आमकां कळयत ना कितें उलयतात म्हणून पूण आमी चिंतचें म्हज्याच विशयान अशें ल्हान ल्हान संगती आमकां दोसूंक सुरू करतात कित्याक आमी कुरपेंत जियेता गे व्हडलें सवाल कुरपेन आमी आसा गे कुरपेन जियेता गे आमी आज आयच्या मिसाच्या वेळार आमी वाचता एक वांजेलाचें वाचप जेजू विशयान जेजून कितें केलें कशें कुरपेन जियोवचें म्हण जेजूतान आमी शिकोवंक जाय लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता जेजू जेरुजलमाक वेता जेरुजलमाक वेताना खंयच्या वाटेन वेता समारियाच्या वाटेन वेता लागशिल्ली वाट ती कित्याक जेरुजलमाक गेलो म्हण थंयसर बरयलां कित्याक गेलो जेजू मोरोंक न्ही मोरोंक म्हण आमी म्हणचें पूण थंयसर लोक कितें बरयता जाणात की आपणाक सर्गी घेवचे दीस लागीं पावले म्हण समजून जेजू जेरुजलमाक वयसरलो आपणाक जिवेशी मारतात म्हण ताका कळीत आसलें जिवेशी मारच्या विशयान ताका कंत नासली ही वॉज फोकस्ड ताका कळीत आसलें कितें म्हाका पाटी बापाच्या गोपांत वसोवंक आसा बापाच्या उजव्याक हांवें बसोवंक आसा त्या देखून ह्या संवसारांत जीव काडटल्या विशयान तो चिंतिना ताका तें टेन्शन ना देखून ताणें म्हणलें आसा तुज्या कुडीचो जीव करतात तांच्या विशयान तूं चिंतिनाका तांच्या विशयान केअर करूंक वचनाका तुजो आत्मो सासनाक नाश करचो एकलो आसा ताका तूं पयलें भिये देखून जेजू फोकस्ड आसलो हांव जेरुजलमाक वेता आनी खंयच्या वाटेन गेलो दोन वाटो आसल्यो जेरुजलमाक वचूंक एक वाट जोर्दान न्हंय उतरोवन जेरिको तावन सोडून गोडो दोंगर उतरोवन तांणी वचपाचें ती इल्लीशी लांब वाट आनी आमी जाणा जेजू देवळांत पाटी उरलो मोरी 2-3 दीस कशी गेली तितली लांब वाट ती पूण आनी एक वाट आसली समारियेची वाट लागशिल्ली वाट भितरली वाट आमी म्हणटा थोडी फावटी आमचें तें अशें जाता आमच्या घरा येवंक 2 वाटो आसतात एक मार्गांतल्यान शीद वाट ती आनी एक वाट लागशिल्ल्यान आमच्या शेजारच्याच पूण आमी तांचे डवली ना देखून कालें करचें लांबाच्या वाटेन वयचें आतां जेजू कितें जालें जेजू कितें म्हणटा आमी जेरुजलमाक वचूंक जाय म्हाका बेगीन वचूंक जाय कशें वचूंक जाय हांव समारियाच्यान वता कित्याक समारिया उतरल्यार बेगीन पावता पूण हांगासर प्रॉब्लेम कितें आसलें जुदेव आनी समारिया मदें समावस ना
कित्याक तुमी जाणा जावंक जाय समार्यकार कोण समार्यकार जुदेवच पूण तांणी कितें जालें दुसऱ्या काळार इस्रायल तांचेर धाड पडले वेळार रायांनी थोड्या लोकांक भायल्या लोकांक हाडून समार्यान दवरले आनी त्या देखून तांचे मदें काजार जालें तांचे कुटुंबता जालें अशें एक मिक्स्ड रेस मिक्स जाल्ली कोळी तशीन सारकें जुदेव म्हणूंक जायना तशीन ग्रेक म्हणूंक जायना अशें तांचे मदें ती मिक्स्ड कोळी आसल्यान जेरुसलेमांतले भायले जुदेव म्हणाले तुमी जुदेव न्हय आनी त्या वेळार रायान समार्यांतच त्या दोंगरार एक देवाळी बांदल्लें त्या देखून कोणी समार्याचे जेरुसलेमाक कसो रावतले तांचें कितें आसल्यार हांगाच तांच्या गांवांत भितरच आनी कोणी जेरुसलेमाक वता जाल्यार तांकां ते सोडिनातले त्या वटेन वचोंक आनी जेजू त्याच वाटेन वता वेच्या पयलें जेजू कितें करता दुतांक धाडटा जेजू येवचो आसा म्हणून पूण कितें जालें आमी आयकता सॅडली कोणी समार्यकार जेजूक पळोवंक येवंक वचूना कोणी समार्यकार जेजूक वाखणूंक ताका मेळोवंक स्वागत दिवंक आयलोच ना पूण त्या वेळार कितें जालें भोव अपुर्वायची गजाल त्या वेळार कितें जालें ताजे सांगाता कोण आसले 2 जाण शिस आसले जुआव आनी जाकोब मोगाचे शिस ताजे सांगाता केदाळे आसले रुपांतर जाताना जावंक पुरो आनी खंय वेताना गरजेचे संगती जाताना हे ते 1 जाण तांचे सांगात आसले पेद्रू जुआव आनी जाकोब आतां 2 जाण आसात ते कितें म्हणटात सोमया ताणें कितें केलें तुका पळोवंक येवंक ना तुका स्वागत दिवंक ना देखून सर्गीत हांव वजो हाडोवन तांकां भस्म करून सांग्या करूंक पळयांगी करयांगी जेजू कितें म्हणलो जेजू तांकां बेस्ट आयलें देवाचें उतर म्हणटा जेजू तांकां बेस्ट आयलें कुरपेन आसल्ल्यांक आनी कुरपेंत नातल्ल्यांक फरक हांगा सारको कळटा जेजूचो फोकस खंय आसलो जेरुसलेम जेजूचो उद्देश आसलो जेरुसलेम हांवें थंयसर वचोंक जाय आनी एका भोव निरीक्षीत घडये खातीर तो राखून आसलो असलो एक उद्देश दवरून तो वेता आसतना आपल्या जिवाचें बलिदान न्ही फकत आपणाच्या लोकांक जुदेवांक मात्र न्ही समार्यकारांक आनी संवसाराच्या सगळ्या लोकांक पासून आपणाचें बलिदान दिवंक तो मुखार वेता आसतना फोकस्ड जावन वेता आसतना ताचे 2 शिस ताका ताचें मोत गोडांक पळयतात तुमी आज राजकीय पळयल्यार कळटा व्हडलो कितें विशय जाता सगळ्यांनी त्या विशयांत उलयचें पूण ताचे कडेन कोणगी एक ल्हानसो विशय घालून सोडटा आनी आमी त्या विशयांत उलोवंक सुरू करता म्हळ्यार मायंड डायवर्ट करचें खंयच्या विशयांत आमी चिंतूंक जाय कितें आमी करूंक जाय खंयच्या विशयांत फोकस्ड आसूंक जाय तें सोडून बाकीच्या सक्कड संगतींनी मेतेर जावचें हें फकत आमच्या क्रिस्ती जिविता विशयांत आत्मीक वाडावळ्या विशयांत मात्र न्ही बाकीच्या साबार संगतींनी आमी जेवता इशीन टीव्ही पळयता दोनी करूं जायना कित्याक सायन्स म्हणटा तूं जेवताय आनी थंय तुज्या दोळ्यांक कितें दिसता तर कोण उलयता सिरियल आनी कितें आसा तुजे हर एक कणां आसात पळया सेल्स हर एक संगती ग्रास्प करूंक शकतात ती भितर घेतात तूं पोटाक काण जेवता आसतना तुज्या दोळ्या मुखांतर ही माहीत कितें तूं पळयताय ती सगळी तुज्या कणा कणांनी ती भितर सरूंक शकता आनी तुजी मोत पाड जाता देखून आमी कितलें डिस्ट्रॅक्शनान जियेता पळय सगळ्या दिसांत कितलें डिस्ट्रॅक्शन आमकां आसा एक घडी कितेंय आमी काम करना आसो नेक्स्ट घडी मोबायल काडना तुमी चिंतून पळया एका दिसाक कितले फावटी आमी डिस्ट्रॅक्ट जाता आमच्या जिवितांत कितले फावटी मोबायल काडून घडी घडी पळयता तें डिस्ट्रॅक्शन म्हणून तो आज आमकां बघना कित्याक नॉर्मल जाला तें कांय आमकां करिना न्हीज जावन आमकां खंयच्यान फोकस्ड आसूंक जाय त्या संगतीन फोकस्ड आसूंक उद्देशपूर्वक कितें करूंक जाय तें करूंक आमकां सोडिना एक 10 मिनटांनी जावचें काम 40 आनी 5 मिनटां जाता तें काम मोगदूं कित्याक मदें मदें कॉल करचें मदें मदें पळोवचें आनी इल्लें कितें करचें आनी देखून सर्व संगतींनी जावंक पुरो आमच्या आत्मीक जिवितांत जावंक पुरो दिसपडत्या जिवितांत कितलें आमी डिस्ट्रॅक्ट जाते आसता गरज नातल्या संगतींनी आमी मेतेर जाता आनी त्या देखून जायतींनी सांगचें आसा आमकां मागोवंक जायना मागण्या घेतना जांबायो सुरू जाता ताचे पयलें जांबायोच नात
मागण्याक बसताना जमाय सुरू जातात, मागण्याक बसताना खले खली चिंता येतात, मागण्याक बसताना आनी कोणाचें कॉल येता, मागण्याक बसताना आत्ता आनी कोणाक कॉल करचे उडास येता. सगळो दीस कितें कितले आमी डिस्ट्रॅक्ट आसले की तें सगळें मागण्या वेळार डिस्ट्रॅक्ट करता. त्या देखून कोणाक दुरसान फायदो ना. जर म्हाका म्हज्या जिवितांत फोकस्ड जावन हांवें आसोंक जाय, कितें हांवें करीचें जाल्यार फोकस्ड जावन कितें करीचें म्हूण चिंता जाल्यार सर्व डिस्ट्रॅक्शनां आसात, सर्व रितीचें कितें गरज नासल्या संगतींनी मेतेर जावचें सोडिचें, उपकारा पडनातल्यो संगती आमी देगेक दवरिचें. जिवितांत कितेंय बरें जायचें जाल्यार असले संगतींत आमी फाटीं रावचेंच भोव गरजेचें. हांगासर फाटीं येवचें जाल्यार जेजूक ते म्हणटात उजो हाडून हांकां भस्म करून सोडया गे. पळया कोण कुरपेंत जियोंक प्रयत्न करता तांकां चड देंवसार ताळटा. तुमी चिंतात की देंवसार सुरवेर एक फावटी येवन गेलो, एक जेजूक 2-3 टेस्ट दिले, चलवलो तो गेलो ना, थंयसरी बरें येयलां थोड्या वेळाक तो सोडून गेलो म्हणून. थोड्या वेळाक जेजूक देव सैतान सोडून गेलो, पूण मागीर कसो आयलो, मागीर मनशां मुखांत रायलो, ताच्या शिसा मुखांत रायलो. आतां जेजू जेरुजलेमाक वचूंक जाय, म्हाका थंय म्हजें मिसांव संपूर्ण जाता, म्हजें जिवाचें बलिदान हांवें भेटोवंक आसा म्हूण तो जेरुजलेमाक येता आसतना हे म्हणटात जेजू हांकां बोल शिकया गे. गरज ना, जेजूक ताची गरज ना कोणाक बोल शिकोवची. अशें थोडे फावटी अधिक प्रसंग केल्ले आसात बायबलांत. अधिक प्रसंग कर्ण सगळे होगडावन घेतिल्ले आसात. तांचे तुमी मागीर जाय जाल्यार वचून वाचयेत. इतिहासाचें पुस्तक अध्याय 21-21. दावीद राय ताणें कितें केलें, तो जायतीं झुजां जिखतालो, सगळ्यांनी गेलो, तेणे गेलो, हेणे गेलो, सगळें जिखलें, पुरो जालें. पूण मागीर ताका बघून सुरू जालें दुसऱ्या राज्यांक पळयता आसतना तांचें बळ चड आसा, सैन व्हडलीं व्हडलीं सैनां आसात. आतां ताणें चिंतूंक केलें आतां हांवें अशें रावल्यार जायना, म्हजेंय बळ दाखोवंक जायना. कितें करचें, म्हज्या राज्यांत कितले सण तरणाटे आसा तांची पुरो जनगणती काडीचे. ताणें जनगणती काडूंक सुरू केलें. ताका प्रवादी आसलो तो म्हणालो हें करनाका, तें सोमा न्हय, ताची गरज ना. कित्याक सकट तुजी झुजां तूं झुजिल्लो आनी तुका जैत मेळ्ळें तुज्या खाली तुज्या सक्तेचेर न्हय, देव तुज्या पक्षाक आसल्यान, देव तुज्या खातीर झुजिल्ल्यान तूं जिखलाय. त्या देखून असले पिशेपण करिनाका म्हळें. पूण तो म्हणलो ना ना म्हाका जायचें. आनी आमी वाचता जनगणन केलें आनी ताणें ताका खुशी जाली, कित्याक म्हज्या गांवांत म्हज्या राज्यांत इतले तरणाटे आसात, तांकां हांवें आर्मीक जॉयन करचें, म्हजें सैन आनीक व्हडलें करचें आनी झुजाक वचचें. पळया कोण म्हज्या मुखार रावता. आनी दुसऱ्याच वर्सा सगळ्या गांवार मारीची पिडा आयली, हें सगळें मरण पावलें गे. कितें जालें ताका, हांव म्हजें बळ दाखयतां, म्हज्यानी जाता म्हूण दाखयता, कितें जाता पळया. पूण देव म्हणटा हें तुज्या बळान न्हय, तुका जाय म्हजी कृपा, तुका बळ न्हय. ह्या संवसाराचें घोड्याचें रथाचें तें बळ न्हय, तुका जाय म्हजी कृपा. म्हज्या कृपेन तुवें जिवंक जाय म्हूण देवान ताका आपयिल्लें. आनी एकलो राय आसा तुमी पळयत, रायाचें दुसरें पुस्तक 20वो अध्याय, थंयसर पळयत हेजेकिया म्हणलो एक राय, इस्रायलाचो राय, फार इंट्रस्टींग मनीस तो. ताका एक पिडा जाल्ली, केसवळी जाल्ली खंय. आनी केसवळी कितें वकात गेले रे सोमा जायना. आनी त्या वेळार आमी पळय कोणी हॉस्पिटलांत आल्यार पळोवंक येता न्हय. तशें सजारचो राय, बाबिलोनाचो राय, ताणें कितें केलें, ताच्या थोड्या दुतांक धाडलें वचून पळोवन या. रायाक हुशार ना, हे पळोवंक आयलें. हाका बारीक कशी बाबिलोनाचो राय, व्हडलो राय तो. ताणें दुतांक धाडलें न्हय गे म्हणून संतोश ताका, बारी संतोश. ताणें भोंवडायलें ताच्या राज्यांत, ताच्या घरा, ताच्या रावळेरांत. आनी भोंवडायता ताणें कितें केलें, ताचें खजाने आसा न्हय भंडार, ताचें बीग उक्तें गेलें आनी ताका पुरो दाखयलें, कळ्ळें पुरो आसा म्हजे कडेन. तुमी कितें म्हणटा सारकें गे. कोणीय जावं दी, बायलो मनीस. प्रवादी कितें म्हणा ताका, त्या कडेन प्रवादी म्हणटा तुवें कितें केलें. ना तें म्हाका पळोवंक आयल्यार कितें केलें, हांवें तांकां म्हजें सगळें राज्य दाखयलें, म्हजें भंडार दाखयलें. आनी प्रवादी म्हणालो थोड्याच वर्सांनी हें सगळें ते उखल व्हरतलें. आनी तशें जालें. पळया खंयच्या संगतींनी आमी फोकस्ड आसाचे थंय नासतना
गरज नातल्या सांगते की मेतेर जावंक वचो न्हू सगळें आमी होगडावन घेता हांगासर जेजूक हे दोग शीस ताळटात ताळणी हाडटात आनी म्हणटात उजो हाडवया जेजूक उजो हाडोवची गरज आसा अंजुराच्या रुखाक कितें म्हणलें जी कितें म्हणलें सकाळीं कितें सांगलें एक उतर सांज येतना अंजुराचो रूख भाव न्हू जेजूक ताची उज्याची गरज ना ताचें एक उतर पुरो पूण जेजू तशें करता गे करिना तांकां बेश्टायता आनी म्हणटा आमचें काम कितें आसा तें म्हाका पयिल्लें हांव कोणायकी नाश करूंक आयिल्लोय न्ही कोणायकी सकला घालूंक म्हजें बोळ दाखोवंक म्हज्यान जाता हांव करता म्हूण दाखोवंक आयिल्लो न्ही म्हजें मिसांव आसा म्हाका कित्याक हांगासर बापान धाडला तें करच्या खातीर आनी तें करनासतना म्हज्यान वचोंक जायना देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी उडासां दवरचें भोव गरजेचें सोम्या ह्या लोकांनी तुजे विशयांत कांय बरें चिंतूंक ना ह्या समार्या घरांनी तुजी पदवी कितें म्हण कळीत ना तुजें बोळ कितें म्हणून कळीत ना तूं कितें आजाप करूंक शकताय म्हण कळीत ना पूण आमकां कळीत आसा तुका सर्गींत हांव उजो हाडून भस्म करूंक जाता म्हूण दाखोवया पूण हांगासर मोगाच्या भावानी भयणी जेजू न्हू आपणाच्या शिसांक आतां म्हणी म्हजी पदवी कळ्ळी न्ही म्हण चिंतूंक ना म्हजे विशयां पॉझिटीव उलयतात न्ही म्हजे विशयां बरें उलयतात न्ही डेंजर हांगाय आसा आमच्या विशयां बरें उलयतनाय आमी इल्लें जागृत जायचें चड फुगोवंक नजो आमच्या विशयां वायट उलयतनाय चड करगोवंक नजो कित्याक हर एकल्याक ताची अभिप्राय आसा हर एकलो कितें ना कितें सांगता पूण तें सत म्हणून न्ही आमकां तशें न्ही आमकां कोणेंय कितें सांगलें कुठलें जालें मुगदालें वा आनी कोणें कितें सांगतात म्हणल्या खातीरच कोण 4 जण कितें म्हणटीत म्हणल्या खातीरच जिवाची समार्जना आसात ती कितें म्हणटात कोण ना तो कितें म्हणटा कोण ना आनी कोण कितें तो कोण आसतात कोण ना सगळ्यांचे अभिप्राय दिवचे तांकां अभिप्राय दिवयेत पूण म्हजें जिवीत कितें हांव कित्या खातीर ह्या संवसारांत आसा म्हजें जिवीत संतोशान आसा गी म्हजें जिवीत म्हजें घर समाधानान आसा गी हें म्हाका भोव गरजेचें सोडल्यार आनी एकलो कितें म्हणटा तें म्हाका गरजेचें न्ही आनी एकल्या खातीर हांव जियेना म्हजें जिवीत सोम्या तें कशें आसा तें पयिल्लें गरजेचें बाकीचे सब सांगती मागीर येतात पयिल्लें म्हजें जिवीत संतोशान समाधानान आसा गे म्हजें जिवीत सोम्यान सांगल्ल्या प्रमाणे आसा गे तें आसा जाल्यार थंय म्हजो फोकस आसा जाल्यार बाकीच्यो खंयच्योय सांगती म्हाका दसूंक शकनात कोण कितें म्हणटा कोण कितें उलयता कोण कितें आनी कितें करता कोण फाटल्यान फितरी करता ताची कांय म्हाका पडोन वचोना कित्याक म्हाका कोणेंय कांय करूंक जायना कित्याक म्हाका जाय कितें तें म्हाका कळीत आसा देखून मोगाच्या भावानी भयणी आमी जेजू बरी समजोणी आसची बरी आमकां आपूण आयलां सगळ्यांक जिखोवंक आपूण आयलां कोणाकी नाश करूंक न्ही बोळ प्रदर्शन करूंक न्ही बगार कुर्सार म्हजें बलिदान पेटोवंक आनी कुर्सार म्हजें बलिदान पेटयत आसतना हांवें आपयनासतनाय सगळो संवसार म्हजे सरशी घुंवन पळयतलो देवाचें उतर केदोडां म्हाका वंस उबारतले तबळ सर्व जनांगाचो लोक घुंवन म्हाका पळयतलो नमस्कार करतलो प्रणिपात करतलो कोणाकी जबरदस्ती करची गरज ना कोणाकी दबाव घालचो कोणाकी फोर्स करचें कोणाकी दमन करची गरज ना पूण हांव मोग दिता जाल्यार सक्कड म्हजे सरशी घुंवन फाटीं येतले म्हाका पयलें ओपोज केल्लें म्हजे विशयान नाका जाल्लें उलयल्लें म्हजे विशयान कितें कितें केल्लें मनीस एक ना एक दीस म्हजे विशयांत बरें उलोवंक सुरू करतले कित्याक हांवें तांकां कितेंय वायट करूंक ना हांवें तांकां बरेंच करूंक प्रयत्न केले देखून मोगाच्या भावानी भयणी आमचें जिवीत नितीचें मितीचें आनी भक्तेचें जावं दी भक्तेचें जावं दी आमचो फोकस सारको आसूं दी जेजून केल्ले बरी मोग करूंक आमी प्रयत्न करया गरजे पयलें उलोवणें नाका गरजे पयलें संगतीनी मेतेर जावचें नाका गरज नासतना झगड्याक रावचें नाका कित्याक हें सगळें आमची एनर्जी तें वोंड काडटा खंयच्या संगतीक हांवें सकत गलीज की थंयची सकत काण सोडता केदोळ हांव नाका जाल्ल्या संगतीनी उलोवंक रावता वा कोणेंय उलयलें आयकूंक रावता कितें जाता एक म्हजो वेळ पाड जाता दुसरें हांव ताणें सांगले बरी चिंतूंक सुरू करता तें सत न्ही आसूंक पुरो बेश्टें खबरो जावंक गे पुरो पूण हांव त्या मनशा तो तसो गी ही अशी गी म्हणून चिंतूंक सुरू करता बेश्टें म्हजी मोत पाड करता देखून असो जाल्यार गरज नातल्या संगतीनी मेतेर जावंक वचून आमचें कुरपेचें जिवीत आमी पाड करचें नाका
देवाची कृपा आमकां देणें जावं दिल्या आनी हें कृपेचें देणें आमी सांबाळून व्हरया. ह्या कृपेच्या देण्या वरवीं जिवंक प्रयत्न करया. आमी आतां तिंबी घालया. सोम्या मुखार कृपा दिल्या त्याच सोम्या मुखार सगळें आमचें जिवीत समर्पया. मागीर आमी सोमी आमकां सर्व डिस्ट्रॅक्शनांतलें वायटांतलें सर्व रितीच्या नाका जाल्ल्या संगतींनी मेतेर जावच्या त्या बुलोवण्यांतलें वडण्यांतलें स्वामी आमकां नितळ करूं दी. आनी कितें म्हज्या जिविताक जाय सोम्याचो फाटलाव करचो. हो जावन आसा म्हजो मोळ दी. सोम्या बरी हांवें जावचें, सोम्या बरी मोग करचो, सोम्या बरी समाधानान आसचें, सोम्या बरी संतोशान आसचें अशें जावंक सोम्याचो आदार आमी मागया. गावया आमी गीत समर्पितां जेजू. सर्वस्व आमचें, सर्व आमचें जिवीत, सर्व आमचे कश्ट, सर्व आमचे वटण्यो दोळे आमी थंपया, हात आमचे जोडया. हो विशेष वेळ सोम्या मुखार आमी समर्पण दिवचो. सोम्याची सर्व बेसावां ह्या घडये आमचे पासून, आमच्या कुटुंबा पासून, आमच्या भुरग्यां बाळां पासून मागोवन घेवचो. गावया आमी गीत समर्पितां जेजू. समर्पिता जेजू मोजे जीवीत सादून पातकी जिणी विंदळ म्हाका तुका के सोमिया घे तूं म्हाका काळीस मोजे दिता तुका घे सोमिया घे तूं म्हाका काळीस मोजे दिता तुका. म्हज्या सोमिया म्हज्या मनशा सैमा प्रमाणे हांव जायत्या फावटी चलता, रागार हांव जाता, हर एक फावटी हाग्या विशीं चिंता, म्हाका वायट केल्ल्यांक बोध शिकयता म्हण हांव चिंता. शेजाऱ्यां कडेन, म्हज्याच भाव भयणी कडेन, म्हज्या सावय कडेन, बापाय कडेन हांव उलयनासतना आसूंक पुरो. जायते संगतींनी हांव तांच्या विरोधूच रावलां, जायते वर्सां तांच्या विरोध हांव झुजलां. तांच्या घरचे मेटच हांव सडना म्हणून हांवें शपथ घाला. खंयच्याय रितीन कोण म्हाका वायट चिंता वाट करता, वायट रितीन चलयता तांकां हांव बोध शिकयनासतना सोडिना म्हूण हांव चिंतलां. म्हज्या रागाक जायतें बली जालें आतां संपुरो सोम्या. म्हज्या रागा वरवीं जायत्यांक हांवें वायट केलां, म्हज्या रागा वरवीं जायत्यांक हांवें नाश केला, म्हज्या रागा वरवीं हांवें जायत्यांचें जिवीत पाड केलां. सोम्या म्हजो राग तुका हांव समर्पितां. गे सोमिया घे तूं म्हाका राग म्हजो दिता तुका. म्हणया गे सोमिया घे तूं म्हाका काळीस मोजे दिता तुका. सोम्या जेजू जायतीं जाणां आमच्या पैकी तुज्या कृपेन जिवंक फाटीं सरल्यांत. म्हजें जिवीत जायते फावटी तुजी कृपा निर्लक्ष करून जिवंक हांवें प्रयत्न केला. बरेंपण तुवें म्हाका केलां, म्हज्या जिवितांत बरेंच तुवें दिलां. कृपेन म्हाका जिवंक तुवें आपयलें जाल्यार जायते फावटी वेगवेगळ्या संगतीन हांव मेतेर जाला. गरज नासतना दुसऱ्या विशांत, दुसऱ्यांच्या संगते विशांत, दुसऱ्याच्या जाग्या विशांत, तांच्या कुटुंबा विशांत उलोवंक हांवें सुरू केल्लें आसा. गरज नासतना हांवें दुसऱ्याची नांवां पाड केल्लीं आसात. गरज नातल्या संगतींनी मेतेर जावन म्हजें समाधान हांवें उगडायलां आनी ह्या वरवीं म्हज्या कुटुंबांत समाधान हांवें उगडायलां.
दुसऱ्यांच्या झगड्यांत जायचंय म्हणून मध्ये रिगोन वा दुसऱ्यामध्ये झगडे उपसोक हांव कारण चला म्हणजे जिवीत सोम्या वाईट जिवीत सोम्या खोटें जिवीत सोम्या ह्या सर्व सांकलेंतले बंद पासांतले म्हाका सोडय म्हणून मागता म्हजें जिवीत तुका समर्पण दिता के सोम्या घे तू म्हाका जिवीत म्हजें दिता तुका परतून म्हणया गे सोम्या घे तू म्हाका जिवीत म्हजें दिता तुका. जायते बडी समया हांव हटी जाला हट धरला बरें करून म्हाका जायती अवकाश आसल्यारी हटान हांव जिखता म्हणून हांवें चिंतलां जावं पुरो म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या बायले थंय म्हज्या घोवांतय हांवें जायते बडी हटान हांवूच जिखोंक जाय हांवें सांगलें सारकें म्हजेंच सारकें तुका कांय समजना तुका कांयच जाणवा येना तुज्यान कितेंच करूंक जायना म्हणल्यार तसले हटाक हांव रावला आनी म्हज्या हटा वरवीं म्हज्या कुटुंबांत भुरग्यांक थंय सांगातींनी थंय सांगात थंय नासमाधान खूब जायला एक बरें कुटुंब रसूंक हांवें जायतो सहकार उत्तेजन दिवंक ना बरें करूंक म्हाका अवकाश दिल्यार हांवें जायते फावटी जायचे म्हण रागार जावन हट धरना समाधान हांवें पिड्ड्यार केला सोम्या म्हजें हट्टी मौन तुका समर्पण दिता म्हाका दी सडवणो के सोम्या घे तू म्हाका हट्टी मौन म्हजें दिता तुका गे सोम्या घे तू म्हाका हट्टी मौन म्हजें दिता तुका. वगळ सोम्या आमच्या भुरग्यांचो फुडार तुज्या हाती समर्पण दिता तांचे शिकप तांचो वावर शिकपांत कश्टांच्या भुरग्यां बसो तो मागता हांव जेजू शिकप जावन काम मेळनासतना कामाच्या सोदनेर आसच्या युवजनां बसत मागता हांव जेजू काम मेळ्ळ्यार त्या कामाच्या जाग्यार विविध रित्यांची इजा विविध रित्यांचे कश्ट मेळोन त्या जाग्यार काम करूंक जायनातल्या घडयां बसत सोम्या ह्या घडयांतले निवार तांकां म्हूण मागता हांव बरो फुडार आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवजनांक मेळाशें तुज्या लागीं परतून मागता हांव जेजू गे सोम्या घे तू म्हाका फुडार आमचो दिता तुका घे सोम्या घे तू म्हाका फुडार आमचो दिता तुका. जायते वडी सोम्या आमकां कुडीची भलायकी ना मोतीची समाधान ना विविध पिडा आमकां आसा आनी ह्या वरवीं आमकां राग येता कुडीची पिडा दोस्ताना ना समाधानान आमी जियेता हांव सोंसणेक आमची तुटता आमच्या कुडीच्या पिडेद्वारे आमच्या कुटुंबाच्या सांग्यांक आमी मानान लेखूंक आमकां जावंक ना आमच्या तोंडांत गाळी सवय आयल्यात आमच्या कुडीच्या आनी मतीच्या ह्या कश्टा वरवीं जायते फावटी म्हाकाच जीवघाताची भगणां आयल्यात हांव म्हजें जिवीत आखेर करता म्हण हांवें चिंतलां एक फावटी मेल्यार सगळें संपतलें म्हण हांवें चिंतलां सोम्या म्हाका असल्या ताळणेंतलें निवार असल्या संगतींत म्हाका राख असल्या संगतीक हांवें मुखार वचनाशें तूं म्हाका राख आनी सांबाळ तुज्या दुतांक धाडून म्हाका रक्षण दी आज बडव्या मुखांतर म्हाका रक्षण दी सोम्या म्हजें काळीज निर्मळ कर म्हजें काळीज शांत कर म्हज्या जिवितांत म्हाका संतोष दी कुडीची म्हाका भलायकी दी के सोम्या घे तू म्हाका
कुडीची भलायकी दिता तुका घे सोमिया घे तू म्हाका कुडीची भलायकी दिता तुका. मंगळा जेजू आमच्या कुटुंबात जावं पुरो घोव जावं पुरो भाव जावं पुरो पूत वा जावं धूव जावं पुरो कोणी एक ना एक रितीन खोट्या सालीत आसात, पियोवण्याक बली जाल्ली आसा जावं पुरो सुम्या वा खंयच्याय रितीच्या एडिक्शनाक वळख जाल्ली आसा जावं पुरो खोट्या साली वरवीं तांचे जिवीत तांणी पाड करून घेतला. बंद पासान ती आसात, देवसराच्या सांकळीन तांकां बांदून गेला. सुम्या तुजो आदार आमकां जाय. ह्या आमच्या भाऊ भयणीक ह्या घडये तुज्या पांयां तळा समर्पण दिता हांव. तुज्या कडवळांत वावरलें तें रगत आनी तें उदक आमकां सासणाच्या जिविताक व्हरून पावयता. त्याच प्रमाणे ह्या आमच्या भावांक तांच्या खोटी सालीत हांव नितळ कर. ह्या खोटी सालींतले तांकां भायर येवंक आदार दी. ह्या खोटी साली विरोध झुजूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ दी. सुम्या खोटी साल तांची तुका समर्पण दिता हांव. हे सोम्या घे तू म्हाका खोटी साल आमची दिता तुका घे सोम्या घे तू म्हाका खोटी साल आमची दिता तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गा तुका जेजू होगळा तुका जेजू. सोम्या हांगासर जमलेल्या हर एकल्याक तुझा आशीर्वाद घाल. हांगासर जमलेल्या हर एकल्याक तुझ्या पवित्रतांनी हापड. हर एकल्याक तांच्या कोडीची मोतेची समाधान तांकां दी. कोडीची भलायकी तांकां फावो कर. तांच्या माथ्याचेर तांच्या कानांत तांच्या नाकांत तांच्या दोळ्यांची कितें पिडा आसा, कातेची पिडा आसा, तांच्या कुडीच्या विश्वानी कितें पिडा आसा ती सगळी तांचे तान पयस कर. सोम्या ज्या संगती पासून ती मागतात ह्या घडये तांकां तुझे गुण करची सगळं तांच्या जिवितांत तांच्या काळजांत तांच्या मनांत तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी वाळून दी. सोम्या ह्या घडये तुका उलो मारतल्या हर एकल्याक तूं आपड. सोम्या तुझे नाव करतले हर एकल्याक तांकां राख आनी सांबाळ. अर्गा तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. व्हडा सगळ्यान सोम्याची स्तुती आमी करया. सोम्या जेजू ह्या घडये तुका कोण उलो मारता, सोम्या जेजू म्हाका बचाव कर. सोम्या म्हजी काकुळट कर, म्हजी दया कर म्हणून ह्या घडये तुझे नाव काण कोण उलो करता ह्या घडये सोम्या तांचो ताळो तूं आयक. तांकां कितें गरज आसा कुडीची भलायकी तांकां फावो जावं. सोम्या ह्या घडये कितें तांकां मागोंक तांणी तुझ्या मुखार मागणी दवरल्या ह्या घडये सोम्या तांकां बरें कर. प्रत्येक तांच्या पिड्यांतले तांच्या दुस्मानकायेंतले सर्व तिच्या वायटांतले सर्व कटेपणांतले तांकां निवार. प्रत्येक सर्व कोणाच्या जिवितांत रीण आसा, कसाणी आसात, हे रीण फारीक करूंक जायना म्हण तांणी चिंतलां. सोम्या तांकां ह्या बंदपासांतले निवार. कोणाच्या जिवितांत खंयसर आपणाच्या कामाच्या जाग्यार कश्ट आसात म्हणून चिंतलां, खंयसर तांकां कश्ट निजाय कितें बघून आसात ह्या कश्टांचो तांकां निवार. कोणाक बरें काम मेळना, इतली वर्सां कश्टलेरी काम मेळनासतना आसात तांकां सोम्या ह्या घडये तांचो ताळो तूं आयक. तांकां बरेंपण दी. सोम्या तशेंच जायते फावटी मोतीची पिडा आसून ती सांगूंक कळनासतना डिप्रेशनांत आसून विविध रितीच्या डिप्रेशनांनी वळख जावन बरेंपण मेळनासतना मागणें केल्यार वखदां गेल्यार बरेंपण जायनासतना आसचें आसा. सोम्या तांचो ताळो तूं आयक. सोम्या आमकां बचाव कर. आमचो ताळो आयक. दाविदाच्या पुता आमकां बचाव कर म्हूण कोण ह्या घडये तुका उलो मारता सोम्या तांच्या जिवितांत भलायकी दी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गा तुका सोम्या जेजू. अर्गा तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया. अर्गा जेजू अर्गा जेजू अर्गा जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्याचो आशिर्वाद आमी मागया. सगळें जिवीत, सगळें आमचें कुटुंब
वैयक्तिक जिवीत समयात हे समर्पण देऊया आणि समयाचो आशीर्वाद या घडये मागया. Vidyauda Sakramenta Sastang naman koruya Purvilia त्या रूपाबोधला नव्यो रीती आधार्या सर्वोन्वेषा अस्कद्विश्वा भावार्थाची बोलविया जशी बापा तशी पुत्र उल्हासानी स्तुतीजा Bobby moja sosna Jeka stalia narsita Tuga dogańcia spirita Sama samina warta Amen. प्रार्थुया मोगाळा बापा तुझो मोग तुझ्या पुता मुखांतर हांगासर या उंड्या रुपार तुवें आमच्या पासत दवरलाय. ह्याच धैर्यान बळान आमी मुखार सरता तुज्याच कृपेन आमी जियोंक प्रयत्न करता आनी अशें तुज्या पुता जेजूक आमच्या काळजांत घेवन मुखार वेता आसतना खंयसर आमी वेता थंयसर तुजी कृपा आमचे ते वळोवन येवं दी आनी ह्या वरवीं आमी कृपे बरी जावन हेरांकी कृपेन जियोंक आदार जायची तसली आमकां कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. येया नमस्कार नमस्कार करया येया नमस्कार